मुखावयली पंचायत वेंचणूकच न्हय जाल्यार 2024 वर्सान जावपी लोकसभा वेंचणूक लेगीत आमी जिखतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। पणजे घेतिल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या बसकेंत तो उलयतालो। विधानसभा वेंचणुकेंत आपूण कित्याक लागून हारलो हाचेर विचार करपाची गरज आशिल्ल्याची सुचोवणी ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान उमेदवारांक दिल्या। काही मतदारसंघ आमी थोड्याशा मतांनी हल्ल्या उपरांत म्हणजे जिखल्या उपरांत आमी कशे जिखले हे जितके नेटान सांगता तशा हल्ल्या उपरांत सुद्दां आमी कित्याक हरले हाचे एनालिसीस आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी आनी आमचो अध्यक्ष हांच्यांनी प्रत्यक्ष थंय वचून करपाकूय सुरवात केल्ली आसा। कारण आमकां हल्ल्या उपरांत कित्याक हरले हें कळपाची गरज आसा। होर्डिंग्स उबारली म्हूण मतां मेळनात। तृणमूल काँग्रेसीन जाल्यार पावला पावला होर्डिंग्स उबारिल्ली पूण कांयच फायदो जालो ना। गोंयकारांनी तृणमूलाक तांची जागा दाखोवन दिल्ल्याची टिकाय तानावडेन ह्या वेळार केली। तशेंच आम आदमी पार्टीचेरूय ताणें उतरांचे फार पेटयले की बऱ्याच जाणांक प्रश्न पडटालो, आमच्या केंद्रांतल्या नेतृत्वाकूय प्रश्न पडटालो। ते आमकां विचारताले की त्या हातूंतल्यान विमानांच्यान देंवतकच व्हडले तांकां जायराती दिसताले, व्हडलीं होर्डिंगां दिसतालीं आनी मागीर आमकांय म्हणटाले की तुमी कित्याक होर्डिंगां घालना। म्हाका याद जाता आमी पळयतात की भारतीय जनता पार्टीन होर्डिंग म्हणटा तें केन्ना घालूं नाशिल्लें, पण हे घालताले म्हण आमकांय घालची पडली, आमची पब्लिसिटी आमी करपाक शकले। पण ही होर्डिंगां घातली म्हणून मतदान जायना। आमी सांगताले, आमी बऱ्याचदा सगळे कडेन सांगताले निवडणूक 14 तारखेर जावनी, जशी टेम्पररी लायसनां जशें जात्रांक आनी फेस्तांक जशी दुकानांक दितात पळय, हे 14 तारीख जातकच घरा वयतले, ती परिस्थिती गोंयकारांनी करून दवरिल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।